आम्ही संजयच्या घरान पावलेले आहा. संजय माझो फ्रेंड 35 वर्सां पासून पयलो. तो रिक्षा चलोवन आपल्या फॅमिलीचे आनी पोट भरता तो पळय तुमकां दिसता आसतलो. तो पांय कसो घेवन बसला. काल सकाळीं पडला न्हू तूं? सकाळीं पडला तो काल 9 सुमार. संजय मातशें एक तुला सांग तूं. हांव वयतालो म्हापशा वयताना ते पुलीस स्टेंडार ते हें घातलें ते टायल्स ते थंय उखाल्ली गाडी आनी म्हाजी गाडी सामकी एकदम बाबा आवाज एकदम गाडी घट जाली. वयर उगडल्यान ढाम करून बॅरींग फुटलें दिसताचें. सोमती पडलो हांव सगळें. म्हाजी बायल आसली फाटल्यान तिका काय जावना हांवूच पडलो. मागीर पांयांक हें अशें जालां. फ्रॅक्चर जाला न्ही. 1 म्हयनो दोतोरान रेस्ट घे म्हटलें. फाटल्यान ती बसलेली फाटल्यान. म्हाज्या बरोबर बसको आहा. हांव शेखर नायक. आमी आतां हत्तीच्या गार्डनाच्या फुडल्यान आहा. चाचा नेहरू पार्क. थंयच्या रस्त्याची परिस्थिती जाल्या न्हू. ते हांगा चवथी कडेन हांगासर ते टायल्स घातले पळय फुटपाथ टायप. जागा मातशें बसको ते. तेच्या फुडें थंय आतां ती स्कुटर पावल्या ती ब्लॅक न्हू. थंय अशे ओणगे जाल्लेले आहात. काल एक आमचो फ्रेंड संजय तो रिक्षा चलयता गरीब तो. काल तो बायलेक घेवन वयतालो सकाळीं 8:30 जम जावन ओणग्यान पडलो तो आनी तेजो पांय तेजो फ्रॅक्चर जाला. तो आतां घरा आहा. ताका आतां एका म्हयन्याची रेस्ट दिला. फ्रॅक्चर म्हणजे ताका बारीक मायनर हें आहा ताका. म्हणजे तो एक म्हणो आतां बेकार उरतलो. हेका आतां जबाबदार कोण? ह्या ओणक्यांक लागूनच पडलो तो. ती आमकां राती कळ्ळी खबर ती. हे ओणगे दाखय. My name is Bosco and we have come here to show you what is going on. Now they have put this pavers. Now with these pavers there are quite a lot of potholes there. One of our friends Sanjay, he was coming, he went into a pothole and he fell down. Now with that he's got a minor fracture, that is what you call a hairline fracture, and because of that now he is given a rest. 1 month's rest he will have to take because of the hairline fracture. Now you see these potholes. There are so many potholes. Now who is responsible for this? Who is going to be responsible for this? Now for that man, he is a poor man. Who's going to give him the money? Who's going to give him the earnings? He's got no earnings now for 1 month. So I would request the government to do something about it, because you see the motorbikes that are going, the cars that are passing. Imagine how they are going through it. It's a hell. It's terrible.